येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कळंगूटच्या खोबऱ्यावाड्यार बिरेस्तारा जालें मतदान. वॉर्ड 9तल्या बुथार उमेदवारी चिन्हांनी जाल्लो घोळ. हाय मास्टाचे दिवे पडल्यात गळून. वॉकाक वचपी लोकांच्या तकलेर पडपाचो भंय. अवतिकाय कुंकळच्या सरकारी खेळा मळाची. 186 पंचायती खातीर जालें मतदान. 1464 वॉर्डांतल्यान 5038 जाणांनी दिले वेंचणुकेत झूज. फाल्यां सकाळीं कावंटिंगाक सुरवात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कळंगूट खोबरावाड्या वयल्या वॉर्ड 9ची स्थगिती केल्ली पंचायत वेंचणूक बिरेस्तारा जाली. उमेदवाराचें चिन्ह मिसप्लेस जाल्ल्यान काल ह्या वॉर्डाची वेंचणूक स्थगीत केल्ली. हे वेंचणुकेचो निकाल येवजणे प्रमाण 12 ऑगस्टाक जाहीर जातलो. एकंदर मतदानाचो आंकडो आशिल्लो 97.47%. गोंयांतल्या 186 पंचायतीची काल पंचायत वेंचणूक जाली, पूण कळंगुटे पंचायतीच्या 9 क्रमांकाच्या वॉर्डांत एक गंभीर चूक जाली. 2 उमेदवार स्वप्नेश वांयगणकार आनी मिनेश कळंगुटकार हांच्या चिन्हांनी अदलाबदल जाली. उपरांत आरोन वॉर्डांतली वेंचणूक बंद केली आनी सांजवेळार अधिसुचोवणी जारी करून 11 ऑगस्ट 2022 दिसा सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन ह्या वॉर्डाची वेंचणूक घडोवन हाडली. काल जे आमचे इलेक्शन स्थगीत जाल्ले सिंबॉलाच्या मिसमॅचाक लागून आनी इमिडिएटली इलेक्शन कमिशनान आयज ते इलेक्शन दवरलें. सकाळी पावसाक लागून मातसो लोक कमी जालो, पूण आफ्टर 10 म्हणटा पळय लोक भरपूर जाला ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50%च्या वयर वोटींग जाल्लें आसा. आनी प्लस आयज सुताची पुना आनी रक्षाबंधन ताका लागून लोक मातसो आपलें कार्य करून भायर सरतलो. व्हेरी इजी एवरीबडी ते लोक म्हणटा आपली आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर आसा आनी सगळे आपल्या हातून आसा. सो दे ऑल्सो वॉन्ट पीसफूल इलेक्शन म्हणटा पळय तशें सगळे आख्खे गोंयचो दोय हा म्हणटा वॉर्ड नंबर 9 खोबरावाडा कळंगूट पळय. जेन्ना हांवें फर्स्ट टायम लोकांचे इशू घेतले पळय, स्पेशली गार्बेज इशू प्लस आमचे लोकां कडेन रस्ते ना, आनी जेन्ना हांवें खंय ना खंय रेज पॉयंट केलो तेन्ना म्हाका खूब लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो की एक बायल मनीस जावन हांव उलयतां म्हणून. आनी म्हाजें तें पयलींच पासून आसा की वॉट एवर आय वॉन्ट लायक म्हाका कितें उलोवपाचें आसा डायरेक्ट उलयतां. ओके, सो दॅट वॉट पिपल लोकांक आवडलें आनी पळोवया लोकांचो तो प्रतिसाद मेळटा पळय तो. बट म्हाजें काम स्टॉप जावचें ना. वॉट एवर विल बी द रिजल्ट माय वर्क फॉर द सोसायटी विल कंटिन्यू. अजूनही माझे वोटर अजूनही येऊंक ना वोट करतो. थोड्याक कळलेले हा, थोड्याक कळोंक ना इलेक्शन. इट वॉज अ शॉर्ट टायम टू बी दिस सांगपाक लोकांक. थोडे बाजू लोक हालो तो बेलिंगेनी गेलो लोक काल वोट करो जसं मायनस पॉइंट. ह्या ग्रेव ह्युमन एरराक लागून खूप तुका सॉलिड त्रास जाला. मेन थिंग इज बिकॉज स्मॉल थिंग लॉट ऑफ बिग क्रिएशन इज टेकन प्लेस. सिंबॉल मिसमॅच जालो तो प्रिंटींग एरर आसलो दिसता, पूण जो रिजर्व डेट दवरलेलो स्टेट कमिशनर इलेक्शन कमिशनरान तो सारको युटिलायज जाल्लो आसा. वोटिंगाचेर म्हाजेर कांयच इफेक्ट पडोंक ना, कित्याक ह्या फारा लोकांक एक बरो कॅन्डिडेट जाल्लो निवडून काडलेलो आमच्या वाड्याक लागून. आनी मोठे संख्येन तेच उमेदीन काल जी अशी उमेद आसली तेच उमेदीन आयजूय लोक हांगा वोटिंगाक येयल्लो आसा. सो कालचो जो इन्सिडंट जाला इट वॉज एन अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट. डजंट हॅव एनी मच इफेक्ट ऑन द इलेक्शन ऑफ माय वॉर्ड. सो काल सुद्धा समज रातचे 1 सुद्धा इलेक्शन जाल्ले जाल्या पासून लोक येतलो आसलो, कित्याक तांकां बरो कॅन्डिडेट ह्या फारा आमचे वाड्याक निवडून काडून दिवपाचो. लोकांन ऑलरेडी सांगलेले आसा कितें जातलें तें फाल्यां. सो आमकां फक्त फाल्यांची एक तो फॉर्मेलिटी आहा ती करूंक जाय. आय एम कॉन्फिडंट. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार 2017 ते 2022 पासून ह्या टायमा भितर खुबशीं कामां केल्ली आमी. लोकांक एक बरी चेंज घडोवन हाडूंक जाय ती आमकां रोखडीच दिसतली. लोक एक्चुअली बेजारल्या सारखे काल जाले म्हणजे लोक येवन परतून गेले न्हू. आमकां मातशें लेट कळलें, नाल्यार पयलेच आमी सांगतले आसले. मागीर आतां लोकांनी मागीर आमी घरांनी गेले, थोड्यांक फोन मारले. लोक म्हणाले नो प्रॉब्लम दिनेश, हे वॉर्डाचे इलेक्शन हे येवचेच पडटा वॉर्डाक लागून, कित्याक आमकां फुडें डेव्हलपमेंट जावं वाड्यार कितें केलें. तुवें खूब डेव्हलपमेंट केलां म्हणून सांगलां म्हाका आनी बरो रिस्पॉन्स आहा. आनी वाड्यार म्हाका बरो रिस्पॉन्स आहा.
कित्याक आनी वाड्यार खूब कामां केल्ली पेवळाचे ड्रेनेजी लायटी वयर आसल्यो त्यो कोणाचे घराच्यो काडलेल्यो आहा अंडरग्रावंड केल्ल्या खुबशीं कामां केल्ल्या लोक हांगाचेर हॅप्पी आहा. नगरसेवक आनी आमदारा परसय प्रेसाचो प्रेशर परिणाम करता. पाजरकोणीच्या थळाव्यांनी तरी अशें उलोवन दाखयलां. देंगणात पडिल्लो ट्रक जो मेरेन काडिनात तो मेरेन उदक चालू करपाक मेळचें ना अशें उदका विभागान सांगिल्लें. पूण न्यूज चॅनलाचेर बातमी दाखयल्या उपरांत उदक चालू जालें. 4 दीस जाले पांजरकोणची उदका पुरवण बंद केल्ली. अधिकाऱ्यांकडेन थळाव्यांनी कागाळ केली तरीकय कोणच हाल्लो ना. पूण गोवा 365 थंयचे हाल दाखयल्या उपरांत दुरुस्तीचें काम वेगान सुरू जालें. नगरसेवकाक सांगलें, आमदाराक सांगलें, कोणच आयलो ना. गोवा 365 सांगले बरोबर दखल घेतले उपरांत काम मार्गाक लागलें. सांकवाक राखणे वण्टीची गरज तांणी उक्तायली. आयकात थळाव्यांक. गोवा 365 न्यूजाक चडांत चड देव बरें करता काळजान ताणें कित्याक ही 365 हो न्यूज सगळो हायलायट केलो. हायलायट करतकच सगळे ताबडतोब धांवमान येयले वत्राक करतकच येयले लायन लागली. आनीक आमी तांकां एक हिंट दिली की जरी तर तुमी जर वखदान येतो जाल्यार आमी वखदां उडयता. ताबडतोब येयले आनी तो तेमी काळो आनी ही त्यांनी पायपलायन रेडी करून दिली आणि लोकांक रिलीज केले. राती तो जोराची सुमार उदक पावल लोकां घराकडे. आनी हांव मागता देशाच्या गव्हर्मेंटा लागीं की PWD गोंय ही पॉयंट कितें आहा रिपेर करपाचें ते प्लीज कर आनी दी. कित्याक आनी पोतून देशांत जावं नाका. रिटर्निंग हॉल बांदूंक जाय. रिटर्निंग हॉल बांदपाचें आनी बॉल बांदपाचें आनी हे नाका ना जाल्यार हो तुमी प्रॉपर्टी एक्वायर केलो आहा ती मुखार वची आनी रोड वायडनींग करून दिवचो जाल्यार हे बरें जातलें. कित्याक रोड नॅरो आहा कॅनलाय उशीर आहा. दोन बरे भाशेन तूं चल जाय तूं एक कंटेनर फीश कंटेनर पास जायना. तेका मागता गव्हर्मेंटा लागीं की जाता तितून बेगीन एक्शन घेवचें. आनी हांगा हांव सॅल्यूट मारता 365 न्यूजाक कित्याक तेणें सगळ्या स्प्रेड केलो आनी हें काम जालें. थँक्यू व्हेरी मच. तेन्ना हो ट्रक पडोन 3 दीस जाल्ले आनी मेन उदकाची पायपलायन बंद पडली आनी हांगा कोणी दखल घेवना ना कावन्सिलर ना MLA कोणाक हांगा पडून गेले नासलें. गोवा 365 ह्या चॅनला दरम्यान जेन्ना आमी काल ही बायट दिल्ली आनी तांकां अल्टिमेटम दिल्लें विथीन 24 hours तुमी हो ट्रक काडटले आनी हो पायपलायन हें करतले. त्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की जेन्ना ही बायट सगळ्या व्हायरल जाली तेन्ना सगळे PWD अधिकारी तशें बाकीचे सगळे येवन हो इमिजिएट हे पायपलायन सुटाव जालो ऑपरेशन सुटाव जालो. जे लोकांक 3-4 दीस लोकांक उदका लावन सगळे हाल जाल्ले. आज जो पर्यंत कोण आवाज काडना न्ही सगळ्याक त्रास सगळ्याक जाता पूण कोणी मुखार येवपाक भिता. पूण आज अशें आसा हे तुमचे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया माध्यमांतल्यान इतली फास्ट मेसेज पावता ती प्रिंट मिडियांतल्यान सुद्दां जायना. त्या खातीर हांव तुका चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच तुमच्या चॅनलाक की तातले खुबशे प्रश्न हो उदकाचोच न्ही बाकीचे मेजर इश्यू जे MLA किंवा कावन्सिलर सोडोवपाक शकना हे तुमचे दरम्यान जाता हे मिडियाचे दरम्यान जाता. त्या खातीर हांव तुमकां कळ्ळांतल्यान देव बरें करता. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नाईक रावत. 186 पंचायतीच्या 1460 वॉर्डाचे निकाल फाल्यां जातले. फाल्यां सकाळी 8 वरांचेर बंद आशिल्ल्या बॉक्सांतल्यान 5038 उमेदवारांचें नशीब उगडटलें. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळी सालसेटच्या गव्हर्मेंट विलेज स्कुलाच्या प्लेग्राउंडार कुशीक एक कुवाडे पळोवपाक मेळटा. कुवाडे अशें जायंट व्हिलावरी दिसता पूण जायंट व्हील न्ही. गोल गोल घुंवता पूण बसपाक मेळना. लागीं वचून पळोवशीशें दिसता पूण पळोवपाक गेल्यार तकली फुटपाचो भंय. सांगात कितें तें. मातशी तकली खाजोवची पडटली. पूण कुवाडे सुटल्या उपरांत तकली भेऱ्यातली. हे कुवाडे सोडयता तेका सोडोनी पूण पळोवया तरी कितें कुवाडे तें. गोंय सरकाराचे डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्सान सालसेत कुंकळे गव्हर्मेंट विलेज स्कूल प्लेग्राउंड बांदून दिला. ह्या ग्राउंडाक उजवाड दिवपा खातीर कांय तेंपा आदीं हाय मास दिवो उबो केल्लो. 6 म्हयने आदीं पोला वयल्या सगळ्या लायटींनी मान उडयल्या.
पोलाच्या कमरार येवन हुमकळत घुंवपाक लागल्यात. हे कुवाडे सोडयता थळावो देविदास च्यारी. अरे तो कोणाचे पड जाल्यार आनी तो वाचपाना कितें ती तकली फुट्टली. आतां हेका 6 म्हयने जाले कितें आमी पळयता. हें पयलीं तें लमकळटा तें कोणें मागीर तें हाडून मातशें सकयल हाडून बांदलां. आतां हें बांदलें जाल्यार आतां इलेक्शन पयलीं पसून बांदलें तर तशेंच आसा कितें. म्हणटा हेजी कोणें हें तरी घेवन मातशें आमगे म्युन्सिपालिटीन तरी ना कोणा तरी पळोवन हें करूंक जाय. कितें तेजी तकली फुट्टगे मागीर तेजेर हें करून फायदो कितें आसा. कितले लोक हांगा वॉकिंग करता हेजेर? हांव दिसांतल्यान कमी कमी 100-150 रुपया मनीस हें करता वॉकिंग करता. सकाळ फुडें सांजचें चालू आसा. तुही येता? हय हांव येता. म्हणजे हें पडलें जाल्यार सामकें पळय जाल्यार साम डेंजर हें. कित्याक कोणाक फुट्टलेंच तकली फुट्टलीच. कित्याक जितलें तेका हेवी हें आसता लोड आसता तेजेर. आज आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात जें जॉयंट व्हिला सारकें जें गिरगीर घुंवता हें गिरगिरी बी कांय न. हो हाय मास्क आसा. सगळीं लोकां दिश्ट पडटलो की हो हे जे फाटल्यान दिश्ट पडटा ते जॉयंट व्हील काय म्हणून. पूण हो जो हाय मास्क आसा गेल्ली 6 म्हयने जाल्या ह्या हाय मास्क असोच आसा. कितल्योश्यो हेजी लायटी आसात ह्यो सगळ्यो पडले कडेन आसात. आनीक हेजेर खंयची ऑथॉरिटी जी आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ही हांगा कांयच करना. ह्या हाय मास्काची देखभाल जी आसा ही स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन करपाची उरता. कित्याक हो तेंची प्रॉपर्टी आसा आनी तेणी करपाची उरता. पूण हांगा ही स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जी आसा ही हांगा लोकांले जीव घेवपाक तयारी आसा हें तर सामकें स्पश्ट जाले कडेन आसा. कित्याक ह्या हेजेर कितलेशे लोक जे आसात हे हांगच्यान वॉकिंग करतात. हो वॉकिंग ट्रॅक केले कडेन आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन. पूण हांगा जर हाय मास्काची जी लायटी पळयल्यो जाल्यार ह्यो तुटन पडले कडेन आनी त्यो लमतात. आतांच जे वॉकिंग करता त्या लोकांनी सांगले कडेन आसा की गेली 6 म्हयने जावन गेले हे हांगा आसात. इलेक्शना पयलीं बिफोर असेंब्ली इलेक्शना पयलीं हें जालें म्हणटा ते तरी पूण हेजेर कांयच जालें ना. गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. कितल्योश्योच मुळाव्यो शाळा विलीन करून राज्यांतले सरकारी शाळा उण्यो केल्ल्यान आम आदमी पक्षान बिरेस्तारा सरकाराचेर बाण सोडले. सरकारान आपल्या अहंकाराक लागून लोकांचे आयकुपाक न्हयकार दिल्ल्याचोय तांचो आरोप. पळयात. राज्यांतल्यो शाळा विलीन केल्ल्यान आप पक्षान सरकाराचेर हल्लो केलो. अहंकार आनी राजकारणाक लागून शाळा वाचोवपाचे मार्ग म्हणून सरकार सुचोवण्यो लेगीत आयकुपाक न्हयकार दिता असो आरोप तांणी केलो. दिल्लीत सरकारी शाळा फुलत आसात जाल्यार गोंयांतल्यो सरकारी शाळा फकत वेंचणुके खातीर आनी कार्यावळी खातीर वापरपाक लागल्यात असो आरोप आपाच्या अमित पालेकरान केलो. आयकात. जेन्ना आम आदमी पार्टी म्हणून आमी जेन्ना सरकाराक अप्रोच जाले डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक जेन्ना आमी मेळ्ळे तेन्ना आमी फक्त वेगवेगळे विशय तांकां सांगले की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमची एज पार्ट ऑफ गोवा एंड गोवन पॉलिटिक्स टू गिव बॅक समथींग टू सोसायटी. आज दिल्लीन जेन्ना वेगवेगळी स्कुलां आसा दिल्लीन आज जेन्ना प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान भुरग्यांक काडून जर गव्हर्मेंट स्कुलांनी घालता it is an example that there is some benefit, there is some perk and there is something म्हणजे एक अट्रॅक्शन क्रिएट जाला लोकांक आपल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलांत घालपाची. आमी वाऱ्यान उलोवना. आमी जे उलयले ते आमच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान जे आमी क्रिएट केला तातल्यान उलयले. हांव आमंत्रण दिता सीएमाक आनी सरकाराक की तांणी एक डेलिगेशन करचें of teachers from different parts of Goa, students from different parts of Goa, Department of Educationचे काय डेलिगेशन आनी तांकां जर दिसता मंत्र्यांनी येवपाक जाय जाल्यार तांणी आमचे बरोबर येवचें. आमी स्वखर्चान तांकां दिल्ली व्हरता आनी तांकां दाखयता की आमी जे ऑफर दिला टू सेव दीस स्कूल्स फ्रॉम क्लोजर ऑर मर्जर हे वाऱ्यान उलोवना. जे आमी क्रिएट केला जे स्कुलां ज्या तरेन दिल्लीन क्रिएट जाल्या ती तांणी स्वताहून पळोवची आनी शिकपाची तयारी दवरची. काय बरें म्हज्या 7 वर्साच्या भुरग्यां कडल्यान अजुनूय हांव शिकता. कारण प्रत्येक मनशाक कितें तरी शिकोवपाचो एक ताचे कडेन हें आसता. म्हणजे कशें तुमचे कडल्यान हांव शिकप म्हजे कडल्यान तूं शिकप. जेन्ना आमी बऱ्यो गोश्टी सीएमाक सांगता की आमी स्कूल सेव करपाक शकता तेन्ना इन्स्टेड ऑफ टेकिंग इट पॉझिटिव्हली he makes a political statement that I do not need advice of anybody. We know how to run schools. You have destroyed these schools. तुमचं सरकार आज 12 वर्सां 14 वर्सां जाली जर सरकाराक गोंयचेर राज्य करता जाल्यार ही स्कुलां बंद कित्याक जाली.
राज्यात शिक्षणाची फुडाराची येवजण कितें आसा हाचेरूय पक्षान प्रश्नचिन्ह उबे केले. विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणो जातलो अशें सांगपी अहवाल वा अभ्यास नाशिल्ल्यान शाळांचो आंकडो उणो जातकूच सरकार कितें करतले असो प्रश्न तांणी केलो. आयकात. म्हाका मुखेलमंत्रीक एक सादो प्रश्न करूंक जाय. हातून व्हडले कॉम्प्लिकेटेड काय ना. एक सादो प्रश्न करूंक जाय. आमी सुद्दां एट इंडिव्हिज्युअल लेवल बाबा फुडले 5-10 वर्साचे प्लॅनिंग करता. आपलो परिवार वाडटा तशें आमी घर वाडयता किंवा नवे व्हडले घर घेतात. सरकार सुद्दां जेन्ना डिसिजन घेता तांकां फुडले 10-20 वर्साचे प्लॅनिंग करचें पडटा. ट्रॅफिक वाडले म्हणून रस्ते वाडोवचे पडटा किंवा नवे रस्ते बायपास करचे पडटा. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत एज्युकेशन मिनिस्टराचें प्लॅनिंग कितें? यू आर रिड्युसिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स. म्हणजे तुमचे कडेन कितें इन्फॉर्मेशन आयल्या की गोंयचे स्टुडंट पॉप्युलेशन इज गोइंग टू डिक्रीज ओवर द नेक्स्ट 10-20 इयर्स? आझादी का अमृत महोत्सवाचेर उलयतना आप अध्यक्ष अमित पालेकरान आरोप केलो की सरकारा कडेन कोट्यांनी रुपया खर्च करून फॅन्सी सोपूत घेवपाचे सुवाळे घडोवन हाडपा खातीर निधी आसा, जाल्यार मुळाव्या शाळांची मुळावी देखरेख कित्याक जायना? आयकात आपाचो प्रश्न. तुमच्या स्वेरिंग इन सेरेमनीक वेस्ट करपाक 600 कोटी आसा. आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून जे फोटो मारल्या ते जर करपाक तुमचे कडेन जर पैसे आसा जाल्यार एक टीचर जर ती भुरग्याक 10 भुरग्यांक शिकोवंक शकता थंय जाल्यार तांचे कडेन तुमचे पयशे ना म्हणून सांगचे. वी आर सेइंग इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट वी विल रन. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. विरोधकांचो आवाज दामून उडोवपा खातीर लोकसभा विधानसभा अधिवेशनात काँग्रेसीच्या खासदारांक लक्ष करपा खातीर सरकारान अंमलबजावणी संचालनालयाचो वापर केलो. अधिवेशनाच्या वेळार ईडी संबंधात सरकार संसदेची कारवाय अडचणीत हाडपाक सोदता अशें संकेत दिल्ले. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनान आरोप केला. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी ईडीच्या रडाराचेर आसात. हाका लागून देशभरात काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध सुरू केला. आता दक्षिण गोंयच्या खासदारान ही केस फाटली 10 वर्सां चलता, पूण संसदेच्या अधिवेशनात सरकारान गांधीक कित्याक आफयले असो प्रस्न केलो. सत्र सोंपतकच सरकार वाट पळोवंक शकतालें, पूण सभागृहाची कारवाय अडचणीत हाडपा खातीर हें मुद्दाम केलें अशें ताणें सांगलें. काँग्रेस MPs आमी एरेस्ट जाल्ले आसा. कित्याक लागून? कित्याक आमच्या लिडरांक ईडीन आपयल्ले आसात. कोडीगोड लोक म्हणीत ईडीन आपयल्यार कितें जालें? हांव विचारतां. फाटलीं 10 वर्सां जालीं हे प्रॉब्लेमाक. कालची पडची न्ही. तुमी जेन्ना लोकसभा चालू आहा तेन्ना कित्याक आपयले? तांकां जाय तें लोकसभा मुखार येवन ऑपोजिशनान बंद केल्लें. नाजाल्यार आतां आमचें लोकसभा सेशन्स काबार जालें. आतां आपोवपाक कोण आडायता तुमकां? यू कॉल देम ड्युरींग सेशन. सो इनडायरेक्टली द गव्हर्मेंट वॉन्टेड द पार्लमेंट टू बी डिस्टर्ब्ड. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा विद्यापीठान पदवेचे निकाल रोखडेच जाहीर करचे, नाजाल्यार कायदेशीर कारवाय करतले. NSUIच्या मागणे उपरांत गोवा फॉरवर्डच्या स्टुडंट सेलान गोंय विद्यापीठाक तशीच शिटकावणी दिल्या. विद्यापीठान ह्या विशयाचेर स्पश्टीकरण दिलां. अंडर ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएटाचे निकाल जाहीर करपाक गोंय विद्यापीठ सदांच उशीर लायता. हे खेपे तेंच जालां. रिजल्ट डिक्लेअर करपाक कळाव लायलो म्हूण काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड ह्या दोनूय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांनी गोवा विद्यापीठाक उजरावन काडला. निकाल बेगोबेग जाहीर केलो ना जाल्यार कायदेशीर कारवायेक तोंड दिवपाक तयार रावात. गोवा फॉरवर्डान आयज पत्रकार परिशदेंत सांगलें. गोवा विद्यापीठान स्पश्टीकरणांत म्हटलां, फायनल इयराचो रिजल्ट कॉलेज म्हणटा आमी धाडला, पण युनिव्हर्सिटी म्हणटा धाडले ना. पण तेच हांव म्हणटा हे लॅप्सीस जे भुरग्यांचे मनान आसात. थोडे भुरगे हांव सांगता तुका, थोडे भुरगे जे जॉबा खातीर किंवा हायर एज्युकेशना खातीर खरे ते गरज ते वचपाचे आसले
ते खरे काणकोणच्यान कुंकळच्यान केपेच्यान सांग्या वयल्यान युनिव्हर्सिटीन येयले. तुमी कॉलेजीन अशें सांगलां म्हणून तुमी तुमचे स्टँड कितें काय म्हणून नाल्यार तुमी चॅक करात. ना ते दिवंक शकना, त्यांनी करपाक जाय बेगीन. ना तो डेट डिले मागीर मुखार डिले करतले, आनी कॉलेजीन काडटले, आनी 15-20 दिसांचो टायम घेतले. हे भुरग्यांचे भवितव्य न्हू. ना आमी रावचे ना, मुखारले प्रोसिडींग मुखारले आमी एक्शन घेतले. कारण ते फाल्यां तर तेणी आनीकर 16 तारीख 15 तारखेर आनीकर तर लेटर काडले की आमकां आजूनय रिजल्ट मेळना, आमी आनी मुखार 20 दिसांचो टायम घेता. होच न्हू हे भुरग्याचे हे युनिव्हर्सिटी किंवा हे भाजप सरकाराक गव्हर्मेंटाक भुरग्यांच्या पडले कडेन ना, ते फक्त आपले पळयतात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सावी मनोवपाक गोंयच्या इंडियन कोस्ट गार्ड जिल्लो मुख्यालयान 11 वॉकेथॉन घडोवन हाडली. गोंयांत कमांडांत आशिल्ल्या सगळ्या युनिटांतले अधिकारी, ईपी, डिफेन्स सिव्हिलियन हांचो आस्पाव आशिल्ल्या वट्ट 100 सर्तकांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. बिरेस्तारा कोस्ट गार्ड जिल्लो मुख्यालय क्रमांक 11 सावन बोगमाळो बीच मेरेन आनी थंय सावन परत अशी वॉकाथन सर्त सुरू जाली. हर घर तिरंगा मोहीम थळाव्या नागरिकां कडेन जोडपाचे ह्या वेळार यत्न जाले. भारत सरकार वॉकाथना वेळार 13 ते 15 ऑगस्टाक थळाव्या नुस्तेकारांक गांवांत राष्ट्रीय तिरंगे वाडटले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटल्या सप्तकांत सेगीत पडिल्ल्या पावसान ह्या सप्तकाच्या निमणे कडेन मातसो विसव घेतलो. आयज कांय वाठारांनी पावस घसघसतलो, जाका लागून लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. मडगांव सोडल्यार राज्याच्या हेर वाठारांनी काल पावस पडलो, पूण खंयच 2 सेंटीमिटराचे वयर पावस पडलो ना. जाल्यार हवामान खात्यान बोट धनियांक 12 तारखे मेरेन दर्यांत बोटी घालच्यो न्हय अशी सुचोवणी दिल्या. जालें जाल्यार ह्या काळांत मोठ्या ल्हारांची शिटकावणी ना. आयचें चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आयज कांय वाठारांनी व्हडलो पावस. आयज फाल्यां येलो अलर्ट. आयचें चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा मेरेन नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी. अजून व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.